सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा नंतर जेन्ना मायनिंग बंद जालें तेन्ना आमकां कंपनीन 28 मे साकून रिट्रीटमेंटाची ऑर्डर दिली। म्हाजी एकच मागणी सरकारा कडेन की मायनिंग जाता तितले बेगिनाचे बेगीन चालू करचें, ऑर्डिनन्स हाडून नाल्यार MMDR कायद्याक दुरुस्ती करून कितें तरी करून तें चालू करचें। कारण मायनिंग बंद जाल्ले कारणान आमचे असले तरुण जे हालींच रीण काडून सण साजरे करतात अशें म्हणटा हांव, जेणी लग्न जाल्यार जेंची भुरगीं आसा ल्हान ल्हान नवोच जेणी आपलो संवसार थाटला तांकां हेजो खूब आनी खूब त्रास जाला। जायते जाण सांगतात मायनिंग बंद पडून काम ना म्हणून आमकां म्हणून व्हरोन खंय लायतो तांकां मायनिंग आसल्यार कोण कंपनी कितें सांगून आमी करता न्ही सांगता न्ही मातशें कामां बी लायता न्ही। आतां मायनिंग पडून आमी कांय करूंक शकनाय न्हू। आज 6 वर्सां ती मायन बंद पडली, लोकांचे प्रॉब्लेम जायन आनी आमकां तेमी 6 वर्सां पासून तेमी आमकां हाफ पेमेंट दिलो आनी म्हजीं 2 जाण भुरगीं आसा आनी आमकां तेमी आतां पयर गेले ते हाका आमकां सिजनाक सामकें काडलें आनी आमकां आतां काम ना, आतां काम सोदून भोंवता बेकार आसा। आमचो आतां फ्युचर कितें? मायनीच्या जमिनीर स्कूल बशी दवरताले, भुरग्यांक बूक दिताले, डॉक्टर दवरताले आनी खूब आनी गांवांत कितेंय फंक्शन आसली जाल्यार ह्या मिनेरा कडच्यान गांवच्या फंक्शनाक बेनिफीट मेळटालें। आयज तें कांय ना। म्हाजीच न्हू प्रत्येक लोकांची बी सोय जावची मायनींग सगळें एक सेवेन नुस्त्याक जमता सगळें एक जावं कोण कोण पळय कितें धंदो दुकानां बिकानां कितें पळय आसा वेजिटेबल भाजी बी सगळें मायनिंगेंतल्यान चलता न्हू। गाडी रस्त्यार हाडली, रस्त्यार हाडून 2 म्हयने सुद्दां म्हाका धड चलोवपाक मेळना। गॅरेजवाले धरून, पार्सवाले धरून, मशिनरी बार्ज, ट्रक ओनर, कामगार सगळ्यांनी पोट हें मायनींग जाता तितले बेगीन आमगे सरकारान आमचेर दय करपा खातीर बेगीन जाता तितलें चालू करचें। एक गोंयचो अखंड कणो म्हणटा तो मायनींग आहा। आनी आमचो जे ट्रक आसा ते आमी भरूच गेले ते सिजनाकच फर्स्ट टायम एक 5 वर्सां बंद दवरून आमी चालू केल्ले आनी रोखडेच आतां इतले इनवेस्ट करून आमी एक 1.5 लाख सुमार खर्च केलो। तांचो खरोखरच थोड्यांचें बरें चलता तें चलता पूण थोड्यांची अतिशय छळवणूक जाल्ले कडेन आसा। थंय वचून तांकां पेमेंट आसना, ड्रायव्हरांक सारकें रावपाक आसना, वेवसाय गोंयांत वेवसाय ना म्हणून थंय गेल्ले कारणान तांकां ट्रक ओनर्सांक खूब वायट अशी परिस्थिती पळोवपाक पडटा। पूण पयलीं स्टार्टींग कमीत कमी मायन चालू आसतना कमीत कमी 150-200 वर्सां आमचे खपयताले ती आतां परिस्थिती 75 सुमार पावल्या। 5 तरेची भाजी करताले तेन्ना ती परिस्थिती आतां आमी 3 तरेची भाजी तयार करतात। पयलीं मायनींग चालू आसतना 1,500-2,000 पाव अशें खपताले, सांजचे पोळयो वयताल्यो। आयज खंय तरी पावांची जी खपपाची जी आहा ती खंय थोडी जाल्ल्या ती 1,500-2,000 हजारावून 800-700 अशे हेजे येयल्ल्या। बिस्कीट खपताल्यो ना हे मायनिंग जेन्ना चालू आशिल्लें न्हू तेन्ना हें आमी करिनाशिल्लीं। आतां मायनिंग चालू ना म्हणून हो धंदो आमकां भजी घेवन रस्त्यार बसपाची परिस्थिती आयल्या। हें फुडें आतां ह्यो मायनी तर चालू जायत जाल्यार हे सांग्याकाराचें कितें जातलें? ना जाल्यार आमी भिकेची ना जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां एक गव्हर्मेंट जॉब दिवचो पडटलो। प्रत्येक घराक एक जॉब दिवचो पडटलो। मायनी तर बंद पडल्यो जाल्यार एक आमकां जॉब दिवचो पडटलो। मायनींग सुरू जावप ही ह्या भागांतली नितांत गरज। आमकां हांगा गव्हर्मेंटान आमीच दाखयलेलें की अल्टरनेट इको टुरिजम जातलें। टुरिजमा सारकें हांगा वाव भरपूर आसा पूण हांगा टुरिजमा खातीर एक 4 आण्याचें काम जावलेलें ना। सांग्या खातीर टुरिजमा खातीर जें काम जावपाचें आसलें तें 4 आण्याचें काम जाल्लें ना आनी हांगा अल्टरनेटीव आमकां नाच कांयच मायनींग सोडून। तर मायनींग हें जावप सुरू हें गरजेचें सामकें।